28 तारखेक माझो वाढदिवस आसा आणि हांवें आपल्या आईच्या नावार एक फाउंडेशन केल्लो आसा, गोमती फाउंडेशन. सो गोमती फाउंडेशनाचे निमतान आमी एक गव्हर्मेंट स्कूल बांदलेलो आसा, मिन्स अपग्रेड केल्लो आसा 7 क्लासरूम्स. सो तेजो उद्घाटन आसतलो ते दीस CMचे हस्ते. लोकां कडेन मागता जे कोण येतले इनॉग्रेशनाक म्हाका विश करपाक, प्लीज बुके घेवन येनाका, बिकॉज बुके नेक्स्ट दीस तो आमकां गार्बेज जाता. सो वी हॅव टू डिस्पोज दॅट. इन्स्टेड ऑफ दॅट ते पयशाचे भुरग्यांक लागून तुमी कितें बुक्स, पेन, पेन्सील तांकां घेवन या, इफ यू रियली वॉन्ट टू विश मी. आनी मागता सगळ्यां कडेन की प्लीज इनॉग्रेशनाक या. दॅट गिव्स मी इन्स्पिरेशन एंड तो एक मोटिवेशन मेळटा, लोकांचो सपोर्ट आसा पळय. आनी त्या दिसा आमी एक पेड माँ के नाम तो मोहीम लॉन्च करता त्या दिसा. गोमती फाउंडेशन इज लॉन्चिंग इट्स एम्बुलन्स, इट्स हेल्पलायन नंबर. सो सोशल वर्क हांव करीत आसलो एक्चुली लास्ट फ्रॉम सिन्स 2012. सो आतां आमी ते सोशल वर्काक एक नांव दिल्लें आसा. हॅन्सफोर्थ ऑल माय सोशल वर्क वील गो थ्रू गोमती फाउंडेशन. सो मागता लोकां कडेन की प्लीज कम एंड विटनस अ हिस्ट्री वेर गव्हर्मेंट स्कूल इज बीन अपग्रेडेड. आनी भागीदार जाय हातून. Why you choose school? सी मदर वॉज व्हेरी क्लोज टू मी एक्चुली. सो आज जो कोण आसा हांव, इट्स ऑल माय मदर्स ब्लेसिंग. 2012च्यान म्हाजो सोशल वर्क चालूच आसलो, पण खंय तरी दीस विजन वॉज देर दॅट आईच्या नांवान कितें तरी करपा जाय. आनी सिन्स मदर वॉज प्रमोटींग एड्युकेशन, मिन्स ती म्हाका स्कुलाक लागून हें करताली, पुश करताली. सो आनी ऑलरेडी दीस गव्हर्मेंट स्कूल आय हॅव मेमरीज बिकॉज माय सिस्टर हॅज स्टडीड हियर. सो म्हाका दिसतालें की कितें ना कितें तरी करपाक जाय स्कुलाक लागून. आज जेन्ना आमी गोंयान पळयता पळय, लास्ट 4-5 years 41 स्कूल हॅज बीन क्लोज्ड बिकॉज इन्फ्रास्ट्रक्चर ना, स्टुडंट ना. 2.5 वर्सां पयलीं जेन्ना टिचरीन एप्रोच केल्लो दॅट खुबशे भुरगे येवपाक सोदता पण दे कॅनॉट कम बिकॉज तेंचे कडेन ते ₹2-5 बस फेर दिवपाक ना. सो हांवें 2.5 वर्सां पयलीं एक बस फॅसिलिटी प्रोवायड केल्ली स्कुलाक. सो जेन्ना बस फॅसिलिटी प्रोवायड केल्ली पळय, स्ट्रेंथ वाडपा लागले. वन्स द स्ट्रेंथ वाडले देन टिचरीन परत, सर आतां आमचे कडेन क्लासरूम शॉर्टेज पडटा, प्लीज हेल्प. सो लास्ट इयरूच आमी ते हे केल्ले की अंडर गोमती फाउंडेशन आमी हे 7 क्लासरूम बांदून दितले. सो आज 2 दिसां उपरांत 28 तारखेक तेजो उद्घाटन आसा. म्हाका खूब खोशी भोगता की आवयचें नांव थ्रू गोमती फाउंडेशन इट इज गोईंग थ्रू. सो खंय तरी एक इमोशनल अटॅचमेंट आहा. 28 July विल टेक अ प्लेज टू स्पॉन्सर 10 स्टुडंट्स एवरी इयर. त्यांचो फूल खर्च स्कुलाचो गोमती फाउंडेशन विल टेक ऑन दॅट डे. गव्हर्मेंट मिडल प्रायमरी स्कूल, आमचे खुबशे फ्रेंड हेतून शिकला. पण स्लो आमी पळयता न्हू ऑल ओवर गोवा गव्हर्मेंट स्कुलाची हालत इट्स डिट्युरेटिंग, मिन्स गोईंग डावन. स्टुडंट्स मेळना, खुबशे स्कूल बंद जाल्ले आसा. सिन्स दीस वॉज माय चायल्डहूड बर्थ प्लेस हियर. सो म्हाका दिसलें कितें तरी करपा जाय स्कुलाक लागून, नाजाल्यार होय स्कूल बंद जातलो एक दीस. सो बस फॅसिलिटी दिल्ली, स्टुडंट्स वाडले, नाव क्लासरूम बांदता. आनी कितें फ्युचरान स्कुलाक जाय, गोमती फाउंडेशन इज ऑलवेज ओपन फॉर देम. म्हजें नांव वल्लभ गोसावी. हांव हांगा दाबोले, हांव दाबोलचो. हांगा दाबोले देवूळ आहा पळय त्या वटेन हांव रावता असो. हांव हें गव्हर्मेंट स्कूल जाणा कित्याक आमकां हें एकूच खबर आशिल्लें की हांगा येवन वोटींग करप. बट बाब कमलाच्या निमतान आतां ही उदरगत जी केलां पळय तेजेर कळोन येता की कितें गव्हर्मेंट स्कूल कितें जावपाक शकता म्हणून. कमला बद्दल सांगपा म्हणल्यार तो आमचो गांवचो सरपंच म्हणून न्हू, तो असो बरो मनीस म्हणल्यार खुबशी अशीं कामां केल्लेलीं आसा. आनी सगळो गांवचो असो लोक जाणा. आतां तेणें आपल्या आवयच्या नांवान अशें आयकोन येलें की आपली आवयच्या नांवान गोमती फाउंडेशन म्हणून कितें निमित्त अशें स्टार्ट केलां, एक उपक्रम अशें ताणें स्टार्ट केला. ताच्या निमित्तान तो हेजे गव्हर्मेंट स्कुलान जे भुरगे पयलीं शिकताले पळय तेंगेलो स्ट्रेंथ खूब कमी आशिल्लो. फाटल्या वर्सा केन्ना तेणें बस दिवन ते 101 तेणें व्हरून तेकयल्ले. सो स्ट्रेंथचो ड्रॉप आवट जाल्लो पळय तो बिल्लाची भुरगीं हांगा लागींची जरीची भुरगीं जी अंडर प्रिविलेज आसा पळय ती एफोर्ड करपाक शकना पळय स्कूल बीन, तेमी हांगा येतात. सो तांचे खातीर हो एक आमचो कमला बाब एक सेवियर
कसो जालो. I am also a lecturer. I teach in Institute of Shipbuilding Technology, but on contract basis. So as a lecturer, I would say that he is doing an immense job towards the upliftment of the underprivileged students whom we don't give any importance. आमचे समज पळोवपाक गेल्यार आमी आमच्या भुरग्यांक बीन बऱ्या बऱ्या स्कुलान घालपा पळय कित्या खातीर गव्हर्मेंट स्कुलाची उदरगत ना म्हणून. आतां समज हेमी गव्हर्मेंट स्कुलां समज वर्ल्ड क्लास जावपा लागली मागीर कदाचित ताजो खंय तरी एक फळ मेळटलें आमकां आनी भुरग्यांची जी ड्रॉप आवट हांगा वाडला पळय तें कमी जातलें. इवन जी गांवची भुरगीं आसा पळय पेरंट्स will have an option to put their kids in the government school also. Maybe God bless him if that happens. It will be wonderful for the society also. Thank you. मैं इधर ही रहता हूँ मोहल्ले में. मैंने इतने सालों से आज देखा, बहुत अच्छा लगा कि कमला भाई ने ये जो स्कूल बनाया है बहुत ही बेहतरीन. और पहले ऐसा कुछ मतलब स्कूल था, इतना 5वीं तक था और इसमें मैं भी पढ़ा हूँ. पहला 4th में मैं भी पढ़ा हूँ और ये स्कूल 7वीं 5वीं तक था. आज वो 10वीं तक कर रहा है. ये सब गर्व की बात है हमारे लिए और ये सबको लेके ये बना रहा है, सबको लेके. और इतनी खुशी है, वो रेस्पेक्ट दे रहा है और सबको ना अपने आप को एक इतना महान मतलब मैं दाबोलिम के अंदर ये जो कर रहा है इतना बेहतरीन कर रहा है. मैं दिल से ना उसको दुआ देता हूँ. और ये सब के लिए कभी भी ये ऐसा कुछ ये नहीं करके नहीं भेदभाव के इसके लिए नहीं, वो अपनापन दिखा रहा है. और ये जो कुछ कर रहा है बच्चों के लिए, जो ये स्कूल मराठी स्कूल था जब बंद होने के लिए आ रहा था, जो कोई उसको वैल्यू नहीं दे रहा था, आज उसका ना मैं 10वीं पढ़ रहा है. मेरे को इतनी खुशी हो रहा है क्योंकि स्कूल में मैं भी पढ़ा हूँ और ये 10वीं हो रहा है. ये हमारे लिए गर्व की बात है और स्कूल ऐसे ही बढ़ते रहना है. ये हमारा दाबोलिम के लिए ये बहुत बड़ी मिसाल है और इसके लिए मैं कमला को दिल से थैंक यू बोलता हूँ. हमारा दोस्त है फिर भी हमको ना रिस्पेक्ट देता है, ये सबसे बड़ी बात है. हमारा दाबोलिम के जितने भी लोग हैं हम उसको सपोर्ट करना है और हम लोग सब एक साथ मिलकर रहना है. इसके लिए मैं धन्यवाद. प्रशांत नायक, सॉफ्टवेअर इंजिनियर. रिसेंटली WS वर्ल्ड रोबोटिक्साक हांव इंस्ट्रक्टर जॉइन जाल्लो. ऑल गोवा स्कुलान म्हाका शिकोवपाचें म्हजें काम आसलेलें. हांवें व्हडल्या व्हडल्या स्कुलान तांकां ट्रेनींग केली रोबोटिक्साक. तेन्ना म्हाका दिसून येयलें की हितून बारीक स्कूल गव्हर्मेंट स्कूल कांयच ना. तेन्ना मेन टायम म्हाका कोणी कमला प्रसाद यादवाक टच करून गेले. तो सांगपाक लागलो कितें म्हाजें स्कूल आसा त्या भुरग्यांक तूं शिकय. गव्हर्मेंट स्कुलाचें म्हणल्यार हांगा खंयच इंग्लिशान खंयच ना, पूण भुरगे वर येवंकूच ना. करून पळयलो ती फंडिंगाचें आपूण करता, तांकां ट्रेन कर. किट्स दिवपाचें आपूण दिता, तूं तांकां ट्रेन कर आनी तांकां रोबोटिक्स एका वर म्हणून वर्कशॉपाक वर सेमिनाराक वर. तितले 2 भुरगे सिलेक्ट जाले, तांकां स्पेशल प्रायज बी मेळ्ळो रिसेंटली लास्ट म्हयन्याक. सो तेजी एक्टिविटी पळोवन हांवें टिचरीक विचारलो हो मनीस कोण काय म्हणून. म्हाजी चड वळख तितली नासली, आमी सेम वाड्यावयले पूण तितली नासलेली. ती म्हणपाली पूण 7 भुरग्यांचे तेणी 100 भुरगे केले म्हणपालो. इट्स अ बीग लॉंग स्टोरी ऑन हार्ड वर्क. सो आय वॉज टच बाय his particular way of working. So I said why I should not join him again. And I literally personally voluntarily joined him for this Gomti Foundation. भुरग्यांक शिकपाक वयर हाडपाक आनी भुरग्यांक एडॉप्ट करपाची बीन आमची आयडिया आसा ती बीन सरान एक्सेप्ट केली आनी करुया म्हणून पावलो. फुडें कितें आसा ती आयडिया ती करुया. सो असो एक यंग रिसेंट मनीस आमकां मेळपाक खूब मुश्कील. सो आय थिंक फॉर मी इज अ रोल मॉडेल टू गो हेड विथ द डेव्हलपमेंट इन एज्युकेशन सेक्टर आनी भुरग्यांची देशाची प्रगती करपाक. जय हिंद. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.